तुमकां सगल्यांक हांव जैविध्य मायणा म्हज्या पंगडाच्या नांवान येवकार दिता. तसोच देव बरें करूं म्हणटा तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा तशेंच कला अकॅडमीन हो आमकां एक सोयीक दिलो म्हणून हांगासर ही आमची पाट तुमचे मुखार दवरूं. तसोच तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा तुमी हांगासर आयले आनी तुमकांच लागून हो आमकां सोयीक मेळलो. समजता बरे भाशेन ही आमची पाट पळयतले म्हणून आतां रोखडीच सुरू करता हांव आमची पयली पाट. आमची पाट तिचें नांव जावन आसा चौकीदार. देव बरें. नदर मारून पयशी तोर संवसार पोरेज बागी आमी सगले गोंयकार. परंपरा ती आसता तशीच गोंयची जेवणां तुस करून ती जावची ना काबार. 1000 वर्सां फाटीं सुरू जालोलो पोरेजमा आदी येता तो कार्निवाल. इतलो लोक गोंया येता मौजा तांची घेता खुशालकाय गोंयकाराच्या काळजा. बोरे बोरे फ्लोटे दाखोवन जायते लोटे वाजोटा. मारगांव पणजे वास्को म्हापसा सगळ्या शारांनी वचून लोकांक खुशाल कोत्ता. 4 दीस हे खुशालकायेचे आमच्या जिवितांत ते येता. खुंयसरूया सो गोंयकार मनूक वो कार्निवाल आपली भागयता. खुंयसरूया सो गोंयकार मनूक वो कार्निवाल आस आपली भागयता. तुमकां दवरूं आरीच फुडें कोता तयारी. खेळांनी नाचोंक आमकां सोयेक मेवलो डायरेक्टराचे आमी उपकारी. गोंयची संस्कृताय सदांच सांबाळूंक जाय. खंयच्याय देशांत आमी आसो तरी स्वादेकार ते खेळाचे आयकोप्याचे मन भुलगायता. तशेंच खेळ येतोच त्या गांवांत पयली मोड ती मारून खेळायलो म्हणून कळयता. ओपारीचेर त्यो ओपारी खेळांनी त्यो आयकोंक मेवता. हे सगळे तूं पयशी जाल्यार आजून पासून कार्नावालची बोव आसा म्हणून गमता. हे सगळे तूं पयशी जाल्यार आजून पासून कार्नावालची बोव आसा म्हणून गमता. आजी गांवांत पयशे काडून खेळाडी पूण आतां हे थोड्याच गांवांनी दिसता. उमेद गोंयकाराची कशी कार्नावालाची उणी जायत वेता रे इश्टा. परंपरा गोंयची आमी सांबाळया. गोंयची फेस्तां आख्या संवसाराक आसता. कार्नावाल तो येतोच कालच्यान उमेद रिगतोच. सुराच्या ताळार नाचोंक लागतात पुर्वजांनी सुरू केले खेळ आमी जिवे दवरुया. इस्तोर बोरी बरोवन मेसेज बोरी दिवया. देवान आमकां देणें दिलां ताचो उपयोग करुया. आयज आमी फाल्यां तुमी सगल्या तरणाट्यांनी हे मनान धरुया. विवा कार्नावाल म्हणून चौकीदारी पाट कितें दाखयता तें पळोवया.
चौकीदारी पार्टी दे दाखवता ते पोया. दिवली मोगाची या घरान पेटल्या उजवाडांतीच्या वाटी जोलोया. कोळये आमचे निळ्या मोडपा पोरी शिकोकाईचे वारे घेऊया. एक वोट आमचो सदांच असो तुरो देवा लागीं आमी मागोया. उपकार तुमचे केन्नाच विसरचो ना एकवटान सगळीं रावया. हे मोगाचे मंदिर उजवाडीतात ते केन्ना गोडफुलाची दिवाकी तेच सोडते जायना. ह्या घरांत हांव जल्मान आयला म्हणून देवाक हांव दितात गाव. हो सुखाचो सुंदर दूख येवंक दिवची ना. सदांच वावूंक दिली पुरी करूंक चिंतना. मोगाच्या ह्या घरांत नदरला कोणा जावं देवाक कोत्ता प्रार्थना. दिवली मोगाची ह्या घरान पेटल्या उजवाडांतीच्या वाती चलोया. गोरये आमचे निळ्या मोडपा पोरी शिकोकाईचे वारे घेऊया. ला 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 ला. ला 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 ला. ला 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 ला. ला 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 ला. हांव दोनया देवाक हार घातिता आनी मागता दोनया देवाला की आमचो हो घोराबो सदांच असोच एकवटान दवरल्या पुरो. जाणा न्ही हांव सदांच म्हज्या नशिबाक शिंवता. कित्याक हांवें म्हज्या जिवितान फावो तें शिकप करूंक ना जावन आयज हांव ही चौकीदाराची नोकरी करता. आनी की चौकीदाराची नोकरी करून म्हज्यान तुमकां सगल्यांक फावो तें जिवीत दिवंक घडना. मार्कोस हातून तुजो कसलो गुन्यांव? तूं कांयच चिंती नाका. पळय आतां आमची भुरगीं वाडून व्हडलीं जाल्यात. आमचे बाय इस्कॉल शिकता जाल्यार कितें जालें? आतां म्हजो पूत कॉलेज करता आनी थोड्याच दिसांनी मागीर कामाक लागतलो. एकदां तो कामाक लागलो म्हणटच आनी मागीर आमकां हात दितलो ह्या गांवांत आनी कोण आसा? मागीर सारकें तुजें. चल चल आतां म्हजें टिफीन घेवन यो नाजाल्यार म्हाका वेळार कामाक बरें, पावूंक बरें. ना तर. ना तोर डॅडीक ताचो बॉस तापयता आनी ग्राउंडाचे दारान मारूंक लायता. अब्बा. हालिया दाडाची फकाणां कोता सॉरी म्हूण ताका. कितें गे मामी डॅडी तर दिसूय भोर कामाक आसता. तुय ताची कोण फकाणां कोत्ता आसतलो. दिसूय भोर बाबडो बोर जाता आसतलो. आतां हांवें ताची मातशी फकाणां केल्यार कितें जाता? बोर जाता आसतलो. आगो कितें उलयता तूं आलिया? डॅडीच्या बॉसाची बायल आसा ती डॅडीची दीस भर फकाणां कोत्ता न्हू डॅडी. कोण सांगता रे तुका? कोण सांगता तुका ती म्हजी फकाणां करता म्हणून? अरे ती म्हजी फकाणां करिना. ती आपलो टायमपास करता. तिका आनी त्या घरान कोण मान दिता? बोंगो बाबडेचे. बोंगो बाबडेचे? अरे तुझ्या बायलेक केन्ना बाबडी म्हटल्यार रे तुवें? पयले मामी कशी जावली ती. आकाश म्हणप उज्यान पेट्रोल घालप. पुरो पुरो आतां टायम पळयला तुमी? कितें गो आयज इस्कॉल ना तुका? चल वचून रेडी जा. आनी तूं रे अजून कॉलेजीक रेडी जावंक ना? आयज कॉलेजीक वचोंक नाका. मामी हांवें तुका सांगलेलें एग्जामीची फी भरपाक आज लास्ट डे म्हणून. आयज हांव फी भरना जाल्यार ह्या फावटी म्हाका एग्जामीक बसोंक मेळचें ना. शी 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 लॉज म्हाका सदांच हांव लास्ट. वय मामी त्या दिसा कंप्युटराची फी भरपाची आसली. हांवें टिचरीक सांगलें डॅडीक पगार पटोच दिता म्हणून.
पूण ती टीचर आतां म्हाका परत परत विचारून म्हाका लॉस करता सारकी लॉस जाता म्हाका होय लॉजूच ती लॉस कसली लॉस कसली लॉस दिसता तुमकां सांगात कॉलेजीन सगळीं भुरगीं म्हाका चावयता हेका चौकीदाराचो पूत म्हणून कॉलेजीन सगळीं भुरगीं बरीं कापडां न्हेसोन येतात मोटरसायकली घेवन येतात आनी हांव शी 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 चेडवा पासून फ्रेंडशीप करूंक सोदिना म्हज्या लागीं कित्याक हांव एका चौकीदाराचो पूत म्हणून सीजर कितें गे मामी हांव तर म्हज्या स्कुलान सारकें फेमस भुरगीं म्हाका चौकीदाराची दुमणी नात पूण म्हणटात हे पळय चौकीदार येता होय हांव एक चौकीदार आनी हीच चौकीदाराची सर्वीस करून हांवें तुमकां ल्हानाची व्हड केली तुमकां जेवयली शिकयली आनी अरे सगळ्या मायपायचो कायदो तो आपल्या भुरग्याक वाडोवंक शिकोवंक जेवंक ताणें आपल्या भुरग्याक तुज्या भाशेन लॉजेन दवरूंक ना सीजर आयज तू येतो व्हडलो जालो की तुज्या डॅडीक अपमान करूंक लागलो जाणा बाबा जेसू खूंय जल्मलोलो तो हेका गोरवाच्या गोट्यान ताचो बापूय कोण एक देवूय पूण ताणें आपल्या आवय बापायक केन्नाच अपमान करूंक ना ह्या संवसारान बरें काम केलें ह्या संवसाराचो रासास जालो आयज तेका आमी जेसू म्हणून वळखतात नो एका थेवयाचो पूत बाबा तूं आतां वाडोन व्हडलो जाला बरो शीक रे म्हज्या पुता आनी एक व्हडलो मनीस जा आनी ताचे उपरांत हो आख्खो गांवचो लोक तुका ओ पळय सिसर वेता म्हणटाले नो एका चौकीदाराचो पूत येता हांव राव अरे मार्कोस टिफिन तोरी घेवन दिसता हांव कुडीन बारीक पूण तोकलेनिया सारकोच हुशार सुब्या बायक मोजेर लागोन बसयला म्हाका कोणशाक जायत्या गुणांनी हांव बोल्ला ताणें म्हाका केला पाशार जायत्या जाणांक बरें केला पूण उदक ओमत्या कोळशाक न्हिदतात रातच्या बाराक उठ्ठात सकाळच्या इकिराक ते उठचे आदी 2 पावटी हाण घालता ताच्या दुकराक दोनपारा कोण येतोर दवरता ताका जेवणाक म्हजी खबर तुमकां सांगल्या तुमी सांगशात बा दुसऱ्याक म्हजी खबर तुमकां सांगल्या तुमी सांगशात बा दुसऱ्याक सांगपा म्हळ्यार हे घरा हांव ड्रायव्हर काम सर्वंट सगळें काम म्हाका करूं पडटा म्हाका करूं पडटा मुगेल्या भावा हांवें दवरलो बोटीचे आहलो हांवें दवरला पूण मालकिऱ्यात बुच पिता कितको येयलो कित केलें हांव हे सगळें करपयल मरे इरमा ते कितें रान्नीचे दवरले मातशे दोत थिंगा म्हाका दोड लागलो अरे एश कोण केल्यार तुका आनी म्हाका कामां दोताय तो बॉस दोगांयकू कामां काडलो मागीर रस्त्यार भोंव पडटले अशेंच को पियोन तुका सांगता आयज तूं हिंग राव नाका चल बॉस ना हिंग राव नाका बॉस सारको पोतून यो सामार तुका दाखयता हेचो अशें जाता एकान दवरलो हिंगा बरो कूक तो आमगेलो बोटीचेर पूण हुंय ताचो असो पियोन सामार कोता बाजारांत गेलो एक चेडूं मेळ्ळो म्हाका ताका सांगलो हिंगा एक सर्वंटा काम आहा म्हूण येता म्हणटा ते आज येल हाय हे पालेट जाल तुका आज तो टाइम झाला मग बस वेळणार आटेरी किती झाले सांगत म्हूण रागा जायनाका कितें तूं हितू बरें न्हेसोन येयल ते ओय. हिंगा काम आहा ते ऑफिसांनी सर्वंटाचे खबर हा म्हाका मागीर? इंटरव्यू येईल स्टायलीन येयला मातशें ओय. तू जाणा दुकरा पासून दवरयता आसतना सूट मान आती सुटकेश बा घेवन वयताय कितें सांगत गो भितूर चोयला कितें कितें? आख्खी सुंबा पाळी पूण ती खबर सोड ओय, सांग. तुका सांगता कितें? आयज तूं येयल ते न्हू ओय. इंटरव्यू पास जावपा जाय बरें बरें दो मामाक फेल करू हांव जाणायची ओय. जाण दाखोवपा जाय म्हजें नांव वयर काड जाय तू बिनाका होय ओय Hey, who you? Who you? मॅडम शी इज मदर ऑफ इंडिया मदर ऑफ इंडिया येस मॅडम अरे हू इज शी शी इज मदर ऑफ दिस बंगलो गो Hey, तू हांगासर कित्याक वता तू सांगो न्हू तेका तू एक सांगो. सांगो बी येतो मग ओय गो, मला- वोट लाग मारी
कुशीन सर आणि वचो कर हांगासर काम मेवता म्हणून तुका कोणी सांगला हांवें सांगला मॅडम चोय. हांवें सांगलोले बॉसान सांगलोले सर्वंट मेळटा हाड म्हूण सर्वेंट हय आणि इतले बरे न्हेसोन नाईस ड्रेसिंग नाका नाका मॅडमीचे पेज येयलो इतू बॉर तो सर्वंटींग घरा येयलो जाल्यार बॉस हे सोन्याचे पखाल पडत Hey, म्हूण तू उलयता तेच चितून उलय Okay, madam. हांव तुका लास्ट वॉर्निंग दिता सॉरी मॅडम थिंकिंग टॉक ओके टॉकिंग मॅडम सॉरी मॅडम आसलो चोय सांगो ते पायशी. थोडे उलोय चड उलोय नाका बॉस येवपाक जालो हा बॉसा टायम जालो भायर सरपाचो इल्लें सो येस बॉस तुझी गाडी तयार आसा हा बॉस आनी कितें कोण म्हजें नांव दीपिका पाडुकोन पूण लोक म्हाका मोगान डीपी म्हणटात डीपी का पाडूक ते हांव डीपी म्हटल्या का येस बॉस शट अप असो बॉस कामाक आयला ते हय हांव एडुकेटेड आणि तुझे शिकप कितें गो मॅडम घे मुगे फायल चोय शिकप आओ पोत्ती दवरल्या हांव जाणा तू म्हाका असोच लॉस करता पळय हांव तुका सांगता हे चेडवाचो आनी तुजो म्हाका दुबावूच लागता कितें? हे चेडवा आमकां हे करत नाका आगे मॅडम ते आता येत थिंगा चोय मॅडम दुबा पाताक बोर न्ही ओय. डाउटिंग इज नॉट गुड कितें समज इरा जर काय शापोरी कांदोळ्यार हाडून लिपचोना बाय तुजी जिवी आसतना चिंता ते घडचे ना दारान बुडून लोलो पडूस कावंगुचीक लागचो ना दुबावाच्या पातकाची पडची तो रातची न्हीद पडची ना गोरकान तू मोची बेश्टी केल्ली तुजी पोकाण काय करतो सुरोपा एक दुसऱ्या तुझे म्हणून सूर जावचे कावळ्याक दुदान त्या दुयलो म्हूण कोरबोदोचो ना कोल्याक वागाचे आगले गाची तो वाग दिसो ना कोल्याक वागाचे आगले गाची तो वाग दिसो ना सर मुगे काम फायनल न्हू चोय आतां पगारा काय उलयना तूं पळय मुगे काम चोय मागीर पगार फायनल करया आगो पाडूक थोडे उलोय चड उलोय नाका पयले पाडेर तूं थोडे उलोय राव रे थिंगा रिते आयदनकूय सदांच चड आवाज करता एमटी विसल साऊंड पोल्युशन असं ते डायना. आख्खो इंग्लिश पोल्युशन सगळं गोगरा गो थोडे उलोय सॉरी सर येवंक मातसो वेट सॉरी जालो तू आयजूय लेट आयलो काल म्हणल्यार काल लेट आयलो पगारातलो 1 रुपया तुमचो खातलो जाल्यार तुमच्या रोकडेच दुख जाता पण तुमकां काय मारयूंक गमना सॉरी सर बस आसूं चोय इतू वर्स जाली तुमगे घरा तो चौकीदार पण कोता आसूं गोड येवपा बास बी मेळना आसत हे उलयता तो हय? यू पेइंग सॅलरी नो मॅडम यू डू नॉट हँगिंग ट्री हांवें आसूं दी म्हणून सांगला तुका हांवें होय सर तुही काळीच एकदम बरी हा काढून दिवं ना तुकडे दोर म्हणचे पावटी सॉरी तुम्ही सर हांगासरूच रावपाचो बंदोबस्त केला कितें तू तुकलेच घे मग सरान फायनल केले हे चड उलोय नागो थोडे उलोय गो मातशें वगरा थिंगा. हाते हाते आ चौकीदार तूक सांगता आ त्या गारा हांव काम आयलो हा आणि आता हांव आसता तूय भिवपाक कसली गरज ना बरें बरें खंय पावली वेलन्सी हांवें तुका सांगलेलें तें काम तुवें केलें न्हू होय छोचो तुवें म्हाका काम दिलें आनी तें सांगक ना अशें केन्नाच सांगक ना Very good. म्हजी पर्सेंटेज खूय आसा त्या पासो तूं कित्याक भियेला ही पळय तुजी पर्संटेज उपरांत हांव तुका फोन करता आनी थोड्याच दिसांनी हांव लाखपती जातलें लाखपती वेलन्सी सगळे खुशालशे आनी हे कांयच ना काय ना वेलन्सी तूं म्हजें बरें फ्रेंड म्हणून हांव तुका कितें सांगूंक सोदता ह्या पावटी हांव एग्जामीक बसोंक पावचो ना एक्झामीक बसोंक पावचो ना होय. आनी कित्याक आगो आजून पासून हांवें एग्जामीची फी भरूंक ना कित्याक करूंक ना म्हाज्या डॅडीक पागार जावंक ना हा पागार जावंक ना सीजन तू कांयच पियेनाका तू तुजी एग्जामीची फी भर घे हे 5,000 मागीर कोट्टा तेन्ना मोशे परत दिल्यार जाता वेलन्सी
इतले दुडू तुझ्या लागी खुंचे अरे आम्ही शिकताना काम करू येता जाच्या वरवी आम्ही आमच्या मामी डॅडीक हेल्प करूंक जाता. यू मीन पार्ट टाइम जॉब येस ऑफकोर्स. तू तर पार्ट टाइम जॉब करूंक तयार आसा जाल्यार मोच्यान तुका आमच्या बॉसाक रिकमेंड करूंक येता. कसलो जॉब करता तू अरे तो जॉब कसलो गो अरे तो सारको सिंपल यो वाटेर सांगता. शी बायल मरे म्हाका सारकी स्वता येता. हांव बरो बाबुगली कामां आसलोलो ती गेले मात म्हाका कामाचोय काडलो. आरे घराक आतां ती कामां काड मागीर असो केरकेर आसा कोत्ता तेगे केरकेर आसा आयकन मुगे तकली सारकी सुणो लागल. म्हज्यान सोसूं जायना. आतां खूंय वचोन फर्माशी वचोन 2 टॅबलेट घेतो म्हूण चोयता हांव. ओ हांव कितें सांगोची बाय तुका हांव केरकेर आसा कोत मुगो बायलू तेगे केरकेर आसा आयकन मुगे तकली सुणो लागल्या. एक सांगू बाय हिंग हुई हरमाशे हा बगलेकू फॉर्मास हा अंकल आम इसको फुकट सांगना किती घ्या गो बाय पैसा घ्या मासे द्या हाती सांगू आवय सुसू जायना आवय हां तो खाली 4 क्वेश्चन विचारता तेच माग तू सारखे आन्सर दे हां तू सांगत मेरे फॉर्मास होय आती 4 क्वेश्चन आणि जाता आणि मग तिथ तेरे मुळा मुगे तकली रावतो गो बाय च बेगीन चार गावय बेगीन चार गो बाय अंकल आज समज मेरे इंग्लिश टीचर निसरण पळी ओय ती मुटाली सेव मी ओय कोंकणी टीचर निसरण पळी ओय ती मुटाली माग सालवार कर ओय हिंदी टीचर निसरण पळी ओय ती मुटाली मुझे बचाव ओय मागी मॅथ्स टीचर निसरण पळ्या किती मुटाली किती अरे मॅथ्स टीचर निसरण पळ्या किती मुटाली मॅथ्स आणि केतो सो लँग्वेज झाली कोण म्हाका कळलो ना 108 नरे मुडशे अरे हेल्प मी रे एम्बुलेंस केसो मुये चेडवागे कष्ट रे साहेबा शी आवय बेगीन सारको बाय आवय सोसू जायना सारकी चोळी सारकी आम्ही हेल्मेट कित्याक घाताय पुलीस ताला हांव दितले म्हण न्ही अरे ना रे अंकल ना जाल्यार तकले मार लागत म्हण अरे ना रे अंकल ना जाल्यार बाय तुझी म्हाका सांगू आमी हेल्मेट कित्याक घाताय तोकले न रे शी हे मुगे तकले येवंक ना मरे शी आवय कित रे तू इतला कोण आगो बाय बेगीन आणि किती चार बेगीन चार आवय अंकल ओय तू जाणा ओय एक मुनीस मेरे बसी आलो ओय देरफेत भायर पळो कितें जालो अरे एक मुनीस बसी आलो ओय देरफेत भायर पळो हार्ट अटॅक येयला आसतलो अरे ना रे अंकल ना जाल्यार डायबिटीज चोडली आसतली अरे ना रे अंकल ना जा म्हाका दिसता तेगे प्रेशर हाय जावन माने शीर तुटवली आसतली अरे ना रे अंकल ना जाल्यार तू म्हाका सांगू तो ते कॅश कोण भायर पळो चोय ओय ऐका ओय आवय तो बसी देराको भाल्लो ओय ओय बस होणा पोट तिंगा ओय तो मेरे ससुरान बाय नाका चवथा तकली सुणो लागली मुगो बाय आवय चवथा नाका चवथ म्हाका येतलें सांगू बाय हरमाशी आती सांगू आवय ओय बेगी सांगू बाय एशा बरें खायलो तू हे पावटी पगार कित्याक लेट जालो कांय सोसमना पूण सरान सांगला फाल्यां सकाळीं सगळें क्लियर कोत्ता सांगला कितलो तेंपडो अशेंच चलतले मार्कूस. आतां तेंप बदलला. आमची भुरगीं वाडोवन व्हडलीं जाल्यात आनी आतांच्या भुरग्यांक तांकां जाय ती वस्त जाय तेन्ना मेळो ना जाल्यार मागीर ती रागार जातात. दुसरी वाड्यार उडटात म्हणून आमी वाड्यार उडोवंक पावना. आमचे भाशेन कितलो लोक आसा तांकां एके वेळेच्या पासून जेवण फावो जायना पूण आमकां ते मेवता म्हणून आमी देवाक अर्घां दिवंक फावो. आदलेंच घेवन बसो नाका. आतांच सांगला तुका हांवें तेंप बदलला. भुरगीं आतां वाडोवन व्हडलीं जाल्यान मार्कूस तुका सांगता आमी तांकां जाय ती वस्त दिनात जाल्यार मागीर ती वायट रस्त्यार पावतलीं. मागीर म्हाका कितें कर म्हणटा तूं खंय वचून बँक चोरू काय कोणाच्या घरान वचून चोरी करू. हांवें तोशें कांयच म्हणोंक ना राव गो. हायस आयले आनी ओगीच कित्याक आसा कितें जालें म्हणजे पिकनिकेक वचोंक सगल्या भुरग्यांनी पयशे दिले फकत हांवेनच दिवंक नात. इस्कॉलाक वचोंक पासून वास येता म्हाका. तू इस्कॉलाक वता ते पिकनिकेक वचूंक तुका पिकनीक व्हडली काय चलिसा व्हडलें गो. दुसरी वाऱ्यार उडटात म्हणून आपणें उडोवंक पावना. चल तू भितर वच आनी फ्रेश जा. कित्याक चावलो ताचेर मार्कूस. आतांच तुका सांगलेलें न्ही हांवें बरे भाशेन सांगूंक जातालें न्हय. हांव जाणा बेश्टीच फाल्यां मारी नाका पुताची फी भरूंक ना म्हणून सांगला न्हय तुका फाल्यां पगार पडटोच बरी ताची फी.
बाबा बाबा पळय देडी आतांच सांगतालो फाल्यां खंय ताका पगार मेवतले आनी मागीर फाल्यां आमी तुजी फी भरया. मामी फाल्यां केन्नाच येवचें ना. टुमॉरो नेवर कम्स. हांवें म्हजी फी बोलली. फी बोलली होय. कशी बोलली? तुमच्या लागीं दुडू टायमाक दिवंक घडना अशें विचारता जशें हांवें चोरी करून हाडल्या. चोरी करूंक ना जाल्यार इतल्या दुडू तुज्या लागीं आयले कशें? म्हज्या फ्रेंडान दिल्या. कोण फ्रेंड? ते तुमकां नाका. आमकां कित्याक नाका? सांग बेगीन कोण फ्रेंड? बॅलन्सी. वेलसी हे चेडू? बाबा बाबा तू चेडवाचे बांदून मामी वेलन्सी एक बरें चेडू न्हय. वांकड्या रस्त्यार चलपी चेडू ते. ताजी इश्टागत तुका नाका. सायद घडयेक ते वायट रस्त्यार चलता. तूं चलता त्या रस्त्यार चल्ल्यार कितें? एका भिकाऱ्याचे जियेचे पडटा जे आमी जियेता. बाबा तू तशें कित्याक म्हणटा? डॅडी तो दीस रात काम करून आमकां सांबाळटा. ओय तूं म्हणटलेंच न्हय. आतां समाज तर म्हणटा मायक पाय खंय चेडवां पळयतात. तुका सांगता आलिया म्हज्या कसल्याच उलोवपान तूं मोदें पडचें ना. सिसर तुका डॅडीन सांगला ते चेडू बरें न्हय म्हणून. सॉरी मामी. बाबा तू फकत तुजें शिकपाचें मन दवर रे बाबा. ते चेडू जान विकाक 30 ते 50 हजार जोडटा आनी तुजो हो घो चौकीदार म्हयन्याक फकत 6,000. होय हो चौकीदार म्हयन्याक फकत 6,000 जोडटा. पूण हो चौकीदारच्या म्हयन्याक 6,000 जोडटा न्हय. ते 6,000 जावन आसा हे चौकीदाराचे घामेचे. ओय तूं म्हणटलोच न्हय. अरे अंबानीन जोडले टाटान जोडले ते तांच्या घामाचे न्हय. डॅडी हांवें तांच्या भाशेन व्हडलो मनीस जावपाची स्वप्नां पळयल्यात आनी हातून म्हाका आदार कोत्ता ते वेलन्सी. बाबा ओर वेता म्हूण खंय गायन धड गेलो आनी चिड्डोन मेलो. हीच गोत तुजी जायत. म्हाका व्हडलो मनीस सांग जाय आनी न्हय तुज्या भाशेन एक चौकीदार. सिसर चौकीदार म्हणून तू ताका आयला तेन्ना लोकमान कोता. ह्या मनशान तुका ल्हानाचो व्हड केला. ह्या चौकीदाराच्या हातीक धरून तू चलोन शिकला आनी आतां तू ताका अपमान करूंक पावलो. म्हाका तुमचे आयले पयले कांयच आयकूंक नाका. म्हाका गिरेस्त सांग जाय. म्हाका दुडू कोमोक जाय आनी हांव ह्या घरान रावलो जाल्यार ते तुमी म्हाका करूंक दिवची ना. देखून हांव हाताचें घर सोडून वता. ए तू कित्याक कोता? अगो पिश्या तूं यो म्हाज्या बरोबर हांगा रावशी तर ह्या गरीब कायच्या चिकलान लवशी. तेकडेन काडलेले मोग खंय तोंडान पडना आनी सोग ते सगळे भांगार आसना. बाबा यादल्याचे मुंड्यो पूण केन्नाच फाल सांगना रे म्हज्या पुता. आमचे दोळे मोळपाक पावतात जायत पूण आमचे हात पावनात. ओके ओके वेता हांव. पूण हांव ह्या घरान पोत्तून येतलो तेन्ना हांव जाण आसतलो एक गिरेस्त मनीस आनी असलाच एक चौकीदार म्हाका सलाम मारतलो. सिसर बाबा बाबा राव. वा रे म्हज्या पुता वा. हो तुजो बापूय एक गरीब चौकीदार म्हणून तुवें बापायचो वालोर केलो. एक दीस वेळ येतोच तुका हे चौकीदाराचो वालोर कोपतलो रे बाबा. मार्कोस चौकीदाराचो वालोर. मार्कोस मनीस मनशाक वळखोनात एक मोनसा. शिल्ल्यांचे सुखात केलो बोलदून तिका. उस्मान जातात गोतासलो सोटोचा. ओगोत नाका पोलसावूं कासलेले बार. पावस पडसो आसा म्हूण घुमता. मोळोप ते कुपारी जातोच काळे. घर सोडून बाबा तूं गेलो. चिती नासतना पाव तुवें घातले फुडें. तुज्या विणे पुता जिवीत येनाका. जिवी आसा खुडसाला मेलेले मोडे. शीता पयले मीठ तुवें खावून. दोरयान सोडटाय तुज्या जिविताचे वोडे. जिवितान तूं सोदांच खुशाल आसूं. ते
देवा लागीं सोदांच कोतेली मागणी चल आमी भितर या अंकल कितें जाल रे आज होगो आहा एसो घराको बायलेन तापयलो कितें रे तुका जाणा बाय मनीस गरीब जालो म्हणटच ताची कोणूय फकाणां करता अंकल हांवें बेश्टी फोकाण केल्ली तूं काळसल्यान कित्याक येता ना 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 बाय हांवें तुका म्हणोक ना पूण हांव म्हजेंच नशीब बक्षिणटा जाणा बाय कडे तरी म्हणलां सोंसता ताका खंय देव पोसता वायट दीस येतात आनी बरे दीस येतात पूण म्हज्या नशिबान आयलेले वायट दीस वचपाचें नांवच घेनात अंकल तूं भिनाका देव सगळें चोयता सगळें सारकें जातलें तूं तूं हांगा कित्याक आयला ते विचारूक तू कोण अरे अंकल ओ पूत न्हू तू गेलो अरे माकडा तुका देख ना रे पांय जाप करपाक देख ना रे तुका योगीराव नातूक खंयचें ए मुगे नांव नातूक न्हू मुगे नांव दीपिका पादुकोण तूं मुको स्पेशलायज तो मुगे नोरे ओडकोन जाणा अरे जर तो हिंग येयलो न्हू तो तुका मान तुका नॉट 7 कोतलो ओय कोण गो नवरो तुजो जेम्स बॉन्ड तूं हांगा कित्याक आयला हांव रॉजर सराक मेळोंक आयला अपॉयंटमेंट आसाचे लागीं अपॉयंटमेंट होय अपॉयंटमेंट हांव हांगासर एक चौकीदार चौकीदार आनी अपॉयंटमेंट नासतना म्हजो सर कोणाकूच मेळोंक सोदिना तूं म्हाका वळखता न्हू हांव पूत तुजो पूत म्हाका दिसना म्हज्या सारको एक चौकीदार तुज्या सारक्या भुरग्याचो बापूय जायत म्हणून अरे तुज्या सारके कितले भुरगे आसात जे आपले आवय बापूय बारीक काम करतात म्हणून सांगूंक लोसतात आपल्या आवय बापायक लोसतात अपॉयंटमेंट आसा जाल्यार तुज्यान सराक मेळोंक जाता नाल्यार आयलोले पांयांनी परत वचोंक कर हें तू कोणाक सांगता तुका सांगता कुशिकराव ना कुशिकराव अरे तू भितर कितें कोता तू भितर रे कोण भितालो चौकीदार कोण भितर कोण दाडा चोप कितें चल्लां का आनी कोण भितर कसो आयलो चौकीदार तुका 100 बडी सांगला अपॉयंटमेंट नासतना कोणाकूच मेळोंक जायना म्हणून सर हांवें ताका विचारलेलें अपॉयंटमेंट आसा काय म्हणून पूण तो म्हजें आयकोन आसतना कित्याक लायता दारार तूं उबो आसतना तो भितर पावलो कसो पोते पोते दिताय कान बोलून जाल्या पोरी कसो तुर्बाच्या फोसार उडटा जाल्या पोरी पिसो वावराताच्या वालोर दिना संवसारूच वसो तूं तो केन्ना जावचो ना घालिना तोर उजो गोरीबाक तूं माडोयताय पावर उजार करून तुजो काच्या काय उलोय नाका नारे दोगा बेजो काय तुका कोत्तलो राग तू नकोय मोजो काय तुका कोत्तलो राग तू नकोय मोजो सॉरी बॉस सॉरी सर सर तुगे हो चौकीदार इतू वर्सांचो आनी तूं तापोट मारले कोण रे तू आनी कित्याक आयला सर हांवें तुका सांगलेलें न्हय आमचे लागीं एक भुरगो आसा म्हणून काम करूं हो पळय हो तो तुवें म्हाका पयलें कित्याक सांगूना ताका व्हरोन कॅबिना बसया येता थँक्यू सर आनी क्या थापता तो उगडास चोर सॉरी सर सॉरी तेगे शेंडये जरी हांव उच लायना न्हू एक दीस हांव न्हू जायत ते तुका ताजें लायटर रावण दिता ताची हूज गाव एका कितें कितें रे मार रे तेका वय अंकल कितें तूं गेलें आं ए मार हांवें तुवें कित्याक कामां रावता सोड मरे काम सोड वच मरे बाबा बाबा हांव ही सर्वीस कोत्ता फकत म्हज्या भुरग्याक लागून पूण तांकांकूय खबर आसा हे दुडू कमोवपाक म्हाका सराचो मार पासून खावचो पडटा म्हणून रणाका अंकल सुरळ्या मुजे काडजा दूख जाता
तूं चल मरे म्हाका ते संजय दादा बिचारा हुडगा आसलो ते मुन्नाबाई MBBS ती तूं संजय दाद ते मोप मात तेका असोन एक एंग माता अंकल हांवें तुका आज एंग मारू अरे लोल्या तेक एक म्हणटाय तेक जादू की जप्पी म्हणटाय पायश आयले पप्पी दिता बाबा सांगचे म्हणल्यार ही बॅग म्हाका म्हज्या पुतान मारूंक जाय आसली जेन्ना ताज्या उचेर म्हज्या सरान म्हजेर तापट मारलेले पळय तेन्ना असं अंकल रोड नाका हांव तुया पुतो मु समजतो अंकल रोड नाका तुका सांगता म्हाका खरें राग येयलो हो अरे एसो पूत हांगा स्वते नाच जालो हांव तेक बरें सारकें. तूं जाणा कितें? पळय गेल म्हाका केसू शेपोस सांगून गेलतो कितें सांगत गो? रोनाका? काय सांगला मुगे नवरो तूं मू ओय. ओय आतां हिंग येतलो ओय. मागीर तेक तूं दाखय कितें म्हणू? तूच म्हणतो जेम्स बॉन्ड नॉट 7 Yes. फॉलो मी शी बायल मरे म्हाका सारकी स्वता येता हांव इल्लेशें गेलो मग केसो केरकेर आसा कोतरी घरा राव सुसेग दिना म्हाका आतां हांवें चिंतलें हे बायलेके नेटार आनी एक कॉप मारता इल्लेशें वयता आगो दीपिका पाडुका हे पयड मुगो आज केस आहे रे तू आ गो बाय बायल केरकेर आसा कोत मग घरान तूं बाय सोन येयला आतां ती त्या दिसता तकली भावसटा ते बरं झालं बरं जाली मागीर टॅबलेट मेळ्ळी म्हाका टॅबलेट मेळ्ळी हय चल अंकल हय. हांवें त्या दीस तुका सांगला 4 क्वेश्चन जात मू हय. तिसरो क्वेश्चनाचे तूं धांवल कित्या धांवलो मुगे तकली सुडोंक लागलो न्ही सारकी चड म्हज्यान सोसूच जायना आतां चवथ उलता आयज विचार नाका चवथ आनी आयज नाका नाका? आयज आनी चवथ मुट्टो नाका जाल्यार हांव जाल्यार तुका जाता तूं इचारता तूं मुका इचारता हांव इचार आयज मुका कितला टायम आहा इचार हे चोरी तूं मुको जात का हूय हे दे हा कोते भाशे आन्सर सांगतो दिसना इचार इचारची मुगो इचार हांव चल बाजरां गेलो मुगो 100 आपोल हाडले एक आपोल केस पडलो एक आपोल केस एको जाता इज मरे अंकल नाही सांग मुगो बाय तुका त्या पोतया बुरा खाल्लो त्या बुरकासा तो एप्पल सकल पडो मुगे पोती बुरा कालो मुयाक कित कुकोळे इतू इझी म्हाका दित रे तू अंकल चल अंकल, दुसरे क्वेश्चन तुया हेजे सारको स्थितीत दर्या हांव हे सायडी आसत मुगो मो दिवन नोटी आसता त्या दुसरे रुमा मुगे बायल आसता मुगे बायलेक हांव कितको उलयतलो बायले का कितको उलयतालो हय हें तुका जावपा ना गो इझी मरे अंकल हें इजी ती डिफिकल्ट अरे, हें इजी जालें easy. हय सांग म्हाका चल हय देर उगड तुका जाय तेशको त्या रुमा वच तुका बायले का उलय टेन्शन कित्याक घेत रे तू अंकल अरे ह्या कितको कळ्ळे त्या रुमा आसपा देर आहा म्हणून टेन्शन घेत तू शी, हें बरें हुशार आहा आतां हें जालें क्वेश्चन तें म्हाका कशें जाय चोय तिसरी क्वेश्चन विचारता हांव पूण विचारचे पयलीं एक सांग म्हाका तूं खंयची क्लास आहा हांव फोता कित्याक होता मुगो कित्याक गा म्हणटा हांव SSC भुरग्यांक देखून हें क्वेश्चन विचारलां तेंको SSC भुरग्याकडे हय तेंको देखून सांगून जालें ना हें क्वेश्चन व्हेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन अरे हें तू मुका विचार सगळे सांगताले सांगो तूं मुगो चोय हा दादले बायलो चेडवां हाती घडयाळ कित्याक घाताय पांयां कित्याक काय नाही इझी मरे अंकल आगो इजी जा सांग मुगो हाती गायला चाक्को चोपा मेळटा हय. पांयां गायल्या आम चेडवांनी ड्रेस गायल्या पांयार घालून चोपा मेळटा शी 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 एको पास अरे. कावना रे बाबा पडलो उठ बाबा उठ आणि के कितें बाबा अंकल म्हाका सालवार कर अंकल सालवार कर ओय, म्हज्या फाटल्यान पुलीस लागला तांकां दुबाव आसा म्हज्या लागीं ड्रग्स आसात म्हणून ड्रग्स चला म्हाका तुमच्या लफड्या नाका जावं येता बाबा अंकल अंकल प्लीज म्हाका एकूच पावट सालवार कर अंकल म्हाका एकूच पावट म्हाका सालवार तुमच्या कर. लफड्या नाका अंकल, जावं अंकल, हांव अंकल. करता एक बापूय आपल्या पुताक सालवार करचो ना डॅडी कोण तू पावसाळाच असलो एक ना एक दीस तू म्हाका हो दीस दाखयतलोच म्हणून डॅडी अशें म्हणू नाका डॅडी हांव पूत तू तुजो घर सोडून गेल्लो न्हय तेन्ना म्हाका इतलें दूख जावंक ना जितलें दूख म्हाका आयज जाला डॅडी म्हाका सालवार कर डॅडी 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 हांव प्रॉमिस करता हांव हें सगळें सोडटलो डॅडी डॅडी हांव घरा येतलो डॅडी 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 तुमी सांगलेलें हांव पावल्यार चलतलें डॅडी म्हाका सालवार कर मार्कोस डॅडी कितें चिंताय तुजो पूत जेलीन पडटलो तूं ताका सालवार खोदचो ना अरे तुज्या काळजाचो कुडको तो ताणें आपली चूक मानून घेतली चिंत मार्कोस चिंत दी बाबा दी
तू हाय सांग म्हाका प्रॉमिस कर तू हे सगळें सोडून बरो रस्त्यार डॅडी प्रॉमिस पुलीस येतात एक्सक्यूज मी हे वाटेच्यान एकदा तोंडाक मास्क घालून गेलात तुम्ही पयलाय तेका ना सर आम्ही पोंग ना पोलिशे गोडे फोटी उल नाकायत खरें कितें सांग खरेंच आम्ही पोंग ना सर आयच्या जमान्यान पुलिसाक कोणूच आधार दिवंक सोदिनात पुलीस जेन्ना हेल्मेटाक लागून तालाव दिवपाक रावतात जाण एकलो एकामेकाक सिग्नलां करतात शिटकयतात अरे त्या जंक्शना कडेन पुलीस आहाय हेल्मेटाक घालात ताळो पडटलो आमकां कोणूच सांगूंक सोदिनात तेच परी तुमच्या मनान ना न्हय ना सर आम्ही तुमकां फटयना सर ना सर आम्ही कोणाक पोक ना सर खरें सांगता हो सर मागीर तो गेलो तरी खंयच्यान हांव जरूर तेजो माग काडटलोच थँक्यू डॅडी थँक्यू जस्ट अ मिनिट मास्क कोणाचे ताच्या पायाशी आसा म्हणटो ताचेच आसतले ते इंटरेस्टिंग लोकांक दिसतात पुलीस फटावतात म्हणून उदकान कितले तेल घातले केन्नाच ते खाला रावचे ना पूण ते उपेतेलेच हेच परी पुलिशेक तुमी कितले फोटोवपाचे चितले जाल्यार पुलीस केन्नाच फटावचे नात ते बॅगान कितें आहा ते दाखय कमॉन क्विक फास्ट ड्रग्स जे मायचे काजार चल यो पुलिशेन यू आर अंडर अरेस्ट कम ऑन क्विक सॉरी डॅडी सॉरी काळी कुपा ओत्रोळा ओम तासा तामुणरा एडी तुझ्या लोचेन घातलो कित्याक केलोय आमका वोकार सोमान आमी तुका हाडलो आमचे चितूंक नाय माव तुवें सोडून करतो गेलोय ह्या वेळार कोण दितलो संवसारा दिता तूच वार पूण गोराब्या आमच्या दुखाचे आयलेला कित्याक पुता तूं घेवन भोंवताय कोणाचेर दुबावाचो भार अशें करून सुखे आमचे कित्याक पुता कोताय काबार काळी कुपा ओत्रोळा मामी डॅडीक फसून जेलीन घातलो मामी डॅडीच्या चितून तूं दुयेंत झाली धीर घे मामी धीर घे ह्या वेळार आमकां कोण आदार दितलो आमच्या डॅडीक सोडून हाडूंक ह्या समाजान तशेंच घडटा गो बाय निरअपराध्यांक सजा आनी अपराध्यांक सुटका आमी देवा कडेन मागोंक जाय बाय आमचे राहिलेले दूख पयस जावले पुरोपुडून आमी देवा कडेन मागोंक जाय डॅडी सणाचा आरोप आपणाचेर घेतला सीजरान ताका फसयला मामी कशे पटवाले मामी ताका आमच्या डॅडीक त्रासान घालूंक आवय बापाय सदांच आपल्या भुरग्याचेर आयलो खुरीस आपल्याचेर घेतात आपल्या कांदार घेवन आपल्या भुरग्याक काळजात कोतात अशेंच कितें तुज्या डॅडीन केलां बाय धीर घे सुसेगाद सुसेगाद रोडाकाय गुड न्यूज घेऊन येला बोर खबर आल्या अंकल म्हणजे आमच्या डॅडीक सोडलो हो गुड न्यूज नाही डॅडी सोडलो ना आणि तू एक सांगू म्हाका अंकल अंकल मुट्टे हे दोन केस पिकले आहे मरे
ते आपल्यागे बडाय 2 केस लिपयले अशें कोताय हा 2 केस आमगे पिकलाय म्हूण अंकल आंटी मुडाय हा तुका सांगत हांव तो गुड न्यूज घेवन येयलो आयको चोय चेड्यान पयस 3 धाडले ओरान तुका दी म्हूण पैसे? परत व्हरून दी ताका आणि सांग आमकां त्याच्या पैशाची गरज ना पडत आपल्या पायक त्रासान घातलो तितलोच पुरो आगो बाय तू म्हाकी जाता पळयता हांव फकत मॅसेंजर मुगो कित्याक म्हणून ताणें अशें केलें बाबा आपल्या खाशा पायक कित्याक म्हणून त्रासान घातलो बर पडना गेल्या दी बरो वच आणि सांग ताका आम्ही मेल्यार पासून आमच्या दारावर पाव दवरी नाका म्हणून चल बाय भितर ये बाय वेरन्सी तुका कितले फावटी हांवें सांगलेले कितें कोत्ता तें चिंतून कर म्हणून इतलो ते आमच्या बिझनसाक केन्नाच प्रॉब्लेम जावंक ना जाल्यार हो कन्सायनमेंट पुलिसाच्या हातान पावलो कसो सॉरी सर इतली वर्सां जाली असली चूक मोशी लागीं केन्नाच कळोक ना आय एम सॉरी सॉरी तुजे एक चुकीक लागून आतां आमकां सगल्यांक भोगचें पडटलें हांव झाडाच आसले हे चेडू तुका एका दिसाक त्रासान घालतले म्हणून तुका नो विश्वास आहे बायलेचेर पूण तुका चड विश्वास आसलो ह्या चेडवाचेर ओगी राव लेट मी थिंक समथींग सर एक आयडिया आसा सांग. पुलिसेक खबर आसा मार्कूस ड्रग्साच्या धंद्यात सापडला म्हणून आमी हो ताशो वेलो आरोपताशो पुताशो घातलो जाल्यार सारखे सर सारखे ताजे वय उपरांत पुलिसाक पासून आगोड लागचें ना सोत मानू म्हणटले पाय तसो पूत म्हणून स्व्या हाताक विश्वास नाकुई दाव्या हाताचेर शेकी तू त्रासान पडलो विश्वास दवरून हाचेर बोगडो कसो ताका कातरुया सोकाळी पात्याची पाय फसला तो सोय पुतूय फसतलो एक मोतीची serpent जाऊन तुझे विकू हुकुमचो तायताचे निमणो चान्स तुका दिता शाप तुझ्या मोनाचे तेवा फाटल्यान देव तूं म्हजो विश्वास दवरून राचेर म्हजो पुण्या बक्षिलो तुवें व्हडलो उपकार म्हजेर म्हजो पुण्या बक्षिलो तुवें व्हडलो उपकार म्हजेर कितें? चौकीदार मार्कुसाक तुम्ही फटयलो आणि आता त्याच्या पुताक फटोवंक सोदतात तू मातशें भितर वच सर तुवें म्हजेर व्हडलो उपकार केला सर आतां तूं बळें सर हांव त्या सिसराक कशी त्रासात घालता ती कितें उलयता तुवें म्हाका ह्या बिझनसान हाडलो तुजेर विश्वास दवरून हांव हांगा पावलो आनी तुजे वयलो गुन्यांव तूं म्हजेर टापूंक सोदता See, sir, it's a game. And anyhow, I love to win. By hook or by crook. सर अशें करिनाका सर तुवें सांगला तें हांवें सगलें केलें सर म्हज्या डॅडीक पासून हांवें त्रासान घातलो सर सिजर ह्या धंद्यान तू एक फाटी आयलो न्हय तुज्यान भायर सरोंक जायना दीस इज वन वे स्ट्रीट यू कॅनॉट टेक यू टर्न पूण भियेनाकाय तू भितर पासून पडलो जाल्यार हांव तुका बेलीर नाका सोडटा सर अशें करिनाका सर 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 हांव तुमच्या पांया पडटा सर अशें म्हणटालो अशें दिसलें तुमकां जाणा जाया हांव तुमचे सगळे गूट जाणा हांव तुमकांय त्रासान घालतलो वेट एंड वॉच जो जो येस सर गो गो ओके मामी मामी हांगा कित्याक आयला मामी म्हाका सार कर मामी हांवें तुका सांगलेलें आमी मेली जाल्यार पासून आमच्या दारार पांय वतरी नाका म्हणून मामी
हांव चुकलो मामी. मामी सिझराचे रोगात येता मामी. हा बाबा 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 सिझर किती झाले मामी हे किती मामी म्हाका ते फोटो हांव ते जीवजन म्हाजेर पाड सोडलो मामी. बाबा ना मामी हांव चुकलो मामी. बाबा मामी मामी डॅडीक सांग हांव चुकलो म्हणून. बाबा 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 सिझर बाबा बाबा उठ बाबा सिझर बाबा सिझर उठ रे माझ्या मुला उठ बाबा सोडून आमकां गेलोय पोता दिवन तूं मोगांची पोल्ला नासलो ओडकेल्लो रू चितूक ना पर्यार उडोत म्हूण आमचे सू अशें घडोवंक दुनिया कसली जाली चू किरेस मुनिसा तोलो म्हणो सांगोन बाबा कोण सोडून गेलो विसरात मामी दारार बसून रावो विश्वासान पूत परत केन्ना येतलो दुनिया तुजेर आशिल्ली म्हजो कोता दुकान म्हजो कित्याक उडयलो गोराबो उठोन पुता मामी तुजे जापको कितलोय वायट जाल्यार जावं पूत तूं म्हजो उठोन पुता मामी तुजे एक जापको कितलोय वायट जाल्यार जावं पूत तूं म्हजो. बाबा बाबा मार्कोस बाबा मार्कोस आमचो पूत जमलो मार्कोस बाबा बाबा खासा गोडाय घे न्ही बुसवो तुका बाय हांव निरपराधी म्हणून तुवें म्हाका सोडून हाडलो पूण म्हजो पूत निरपराधी हांव सजमोंग ना वेली तुगे गोरकार निरपराधी आनी हांव एक सिरीधर न्हू पूण हांव एक आंटो कागो पुलीस ऑफिसर. जेन्ना म्हाका कळ्ळें की रोशन तेगे सांगा ती वायट डोंदू कोत्ताय मू तेंक सांपडावपा हांवें नीप दिले आनी आयज तेंचे कडेन पुरावे एकठांय ते सगळे जण आपल्यागे पडकोनी सोजा बुकताय. तुगे गोरकार निरपराधी. डॅडी डॅडी सिझराचे हातीन शीट आसा डॅडी. शीट वाच बाय वाच आबार कितें बरयलां तें पळय. डॅडी ताणें बरयलां आय लव यू चौकीदार. बाबा पुता हांवें सांगलेलें बाबा एक दीस तुका हे चौकीदाराचो वालोर गोंपतलो म्हणून. बाबा आयज म्हजे परी कितले चौकीदार आसात जे तुमच्या घराची बंगल्याची राखण करतात. त्या चौकीदाराच्या बोरवासाचेर तुम्ही सुस्त घरान दितात पूण त्या चौकीदाराचो वावर कोण वाखणटा काय. तेच बरी देव जावन आसा ह्या संवसाराचो चौकीदार. तो आमकां राखता सांबाळटा पूण आमी दिसाक एक पावट तरी ताका दिनवासतात काय. एक बापूय जावन आसा एका गोरेब्याचो चौकीदार आपल्या भुरग्याचो राखणदार. मोरो पासून आपल्या भुरग्यांक सांबाळटा मोरो पासून आपल्या भुरग्याची राखण करता. कसलेय त्रास आपल्या भुरग्यांचेर येवंक दिना. खरेंच ताकाय आमची साबासकी फावो. आयज हांव म्हणटा सलाम तुका चौकीदार.